आमचो कायदो साबत दिसा कितें करूंक फरमायता? जीव वाटावंक की जीव काडूंक? म्हणल्या जेजूच्या सवाला बरीत उतरांनी जेजून आपले साबत संबंधी धोरण स्पष्ट केलें. साबत संबंधी राब्बींच्या कठीण कायद्या प्रमाणे मरणाचेर इस्केर आशिल्ल्यांक मात्र ह्या दिसा गुण जावंक साद आसले, शिवाय हेरांक न्हय. जेजूचे सवाल केवळ जेजूक शिरकावन घालूंक पारोत करूंक आशिल्ल्यांक मात्र न्हय, बगार ते सर्वांक आनी सर्वय काळाच्या लोकांक. जेजूच्या सवालाक जाप दिवंक जाय तर आनीक सवालाक हर एकल्यान जाप दिवची पडटा. तें सवाल हें: म्हाका जिवचें म्हळ्यार कितें? म्हाका मरचें म्हळ्यार कितें? ह्या सवालांक आमी दिवच्या जापींचेर आमची धर्म, कायदे, नियम आनी साबत हांचे विशयांतली समजणी आटापण आसा. जेजूचेर सूख म्हणचे जेजूच्या सवालाक मौन जाले. देखून जेजून तांचेर रागान दिश्ट गेली. आग कुडलेल्या हाताच्या मात्र जेजू भिरमोतीन दिश्ट घालता आनी ताका गुण करता. तर जेजू प्रमाणे हात गुण करचो ते साबत दिसा एकल्या गुण करचें जीव वांचोवची करणी जाता. थोड्यांक ही करणी ल्हान म्हणून दिसूंक पुरो, कित्याक ताचो जीव रिस्केर नासलो पळया. पूण जेजूक मात्र ही जीव वांचोवची करणी जाली. हेच दिशेन पळयल्यार जीव काडचो म्हळ्यार जिवेशी मारचें मात्र म्हूण चिंतल्यांक जेजून लिसावन दिलें. जेजूक पारोक करतले मात्र साबत दिसा जेजूचो जीव काडूंक सोदतात. जेजू जीव दिता म्हणलें सोदून काडूंक ते सलवतात. हांगासर कोणें साबत पाळलें आनी कोणें साबत पाळूंक ना म्हूण सांगूंक रॉकेट विज्ञान जाणा आसची गरज ना. पूण जेजूच्या सवालांक जाप दिवचें मात्र आतां तुका आनी म्हाका उरलां.